आतां येदोळ हांवें सांगले प्रमाणे तुमचे 3 कविता पुंजा आयल्यात. ह्या 3 कविता पुंजांनी तुमीच सांगले परी कविता एक आमचे जिणेचें एक खाप, आंब्याचें खाप कशें आसता तशें जिणेचें खाप. ह्या तिनी पुंजांनी तें आसा. अशें म्हणटा आसतना थंयसर एक तुमचें पैण आसा, जिणेचें पैण आसा. ह्या जिणेच्या पैणांत तिनी कविता पुंजांनी आयिल्लें तें जिणेचें पैण कितल्या मापान तुमकां धादोसकायेचें म्हणून जालां, वा तें कितें हांवें करूंक जावना, म्हणजे जावना म्हणल्यार तसले कितें अनुभव आसात ते? धादोसकाय मस्त आसा. म्हळ्यार म्हजें पयलें पुस्तक प्रकट केल्लें मानेस्त वाली क्वॉर्टर्सान, तें ताणें जबरदस्तीन म्हणल्यार बरी प्रकट केल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव कविता हांवें भितर दवरली म्हजी, पूण तो म्हज्या कवितांचो एक अभिमानी जाल्ल्यान म्हजे कडेन इसारन ताणें, हांव गल्फांत आसतना ताणें ती कविता प्रकट केल्ली. त्या पुंजांत मुख्य कॉलेज शिकप जाल्या उपरांत हांवें बरयल्ली कविता, आनी मुख्य जावन गल्फाचो अनुभव त्या कवितेनी आसा. मुख्य जावन अमेरिकान इराकाचेर धाड घाल्ली, आनी त्या वेळार हांव इराक गेल्लो, आनी तो अनुभव तांतल्या कवितेनी आसा. त्या उपरांत प्रकट जाल्लें पुस्तक आसा अंजुराचें पान. अंजुराचें पान पुस्तकाक पुरस्कार मेळ्ळ्यात, 4 पुरस्कार मेळ्ळ्यात. ते एक धादोसकायेचें तर त्या कवितेंत, त्या पुस्तकांतून म्हाका चड धादोसकाय मेळिल्ली आसा. कित्याक म्हळ्यार एक तें पुस्तक आमचो कवी मेल्विन रॉड्रिग्सान, ताचेंच पुस्तक म्हणल्यार बरी तितल्या अपुर्बायेन प्रकट केलां. तें हातांत धरतनाच संतोश जाता म्हूण मस्त जाणांनी म्हाका सांगलें आसा. तितल्या अपुर्बायेन तें प्रकट केलां. आनी त्या पुस्तकांत म्हजो गल्फाचो अनुभव आसा. तें अंजुराचें पान कविताच त्या गल्फांत म्हाका जाल्लो एक भिरांकूळ अनुभव. आनी त्या उपरांत जाल्ले वेगवेगळे अनुभव. गल्फांत मात न्हय, हांव गांवांत आसतना म्हजें पयलें जें हांवें म्हज्या व्हडल्या पुस्तकांत घालूंक जायनातलें, तें सर त्या अंजुराचें पान त्या कवितेंत हांवें प्रकट केलां. आनी त्या वेळार तें पुस्तक प्रकट जातना म्हजी सळवड मेल्विन रॉड्रिग्सा सांगाता चड जाल्ली, तशेंच हेरां कवी सांगाता चड जाल्ली. आनी तेन्ना म्हाका भोगिल्लें आसा की कवितेन शब्द वेस्ट जावन वचो. कविता म्हळ्यार एक कारखानो, शब्द सांगता घालून एक नवें प्रॉडक्ट, नवेंच उत्पन्न करचें. आनी कवी जावन आसा एक क्रिएटर, म्हळ्यार रचणार. कवी एक रचणार, आवय बरीच. तशें जाल्ल्यान तो एक मनोभाव काणून ती कविता हांवें बरीच म्हजे सत्वायन म्हणल्यार बरी घडये थिदवून त्या उपरांत मेल्विनाक दिल्ले आसात. आनी तांतली थोड्या कवितेनी लोकांचेर बरोचसो प्रभाव घाल्लो म्हाका कळीत आसा. एक घडीत सांगचें तर तांतली एक सादी कविता, ती एलिझबायेक आयली विजा म्हण, ती त्या पुस्तकांत ती व्हडली कविता न्हय. ती कविता वाचून म्हाका एकल्यान फोन करून सांगलें आसा, हांवें ही कविता वाचून म्हज्या आवयक मात म्हज्या भुरग्याच्या बाळंटेरा खातीर गल्फाक आपूण व्हरच्या बदलाक म्हज्या बाबाकय आपूण येलें. कित्याक म्हळ्यार तसो एक अनुभवान हांवें ती बरयल्ली कविता ती. तशेंच हेर दुसऱ्या कवितेंत बरी प्रतिक्रिया म्हाका मेळिल्ली आसा. पुरस्कार मेळटात, पूण एका वाचप्यान सारदान दिवची ती उतरां आसात न्हय, ताच्या वर तो पुरस्कार दुसरो ना. ताचे उपरांत प्रकट जाल्लें कविता पुस्तक आसा आयराचो बूक. तें आमच्या कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीन प्रकट केल्लें, आनी वितोरी कारकळ ताणें तांचो वावर केल्लो आसा. तांतली कविता आयले वरची म्हणयात, म्हळ्यार ती 2014 इसव्यांत प्रकट जाल्लें. आनी तें पुस्तक इल्लें आमसोरांचो प्रकट जाल्लें. कित्याक म्हळ्यार तांतूं आसले विशय त्या 2 वर्सांक संबंद जाल्ले म्हणयात. जावं दी तिम्मण्णा त्या म्हणली एक कविता आसा, ती त्या बोरवेलांत आसतना उदेल्ली कविता. अमिनाचे आकलास म्हणनात,
ते बॉम्बेंत अटॅक जाताना ताच्या उपरांत ते अमिनाचे एक गणित हांवें वाचलां आनी थंय जावन ती कविता उदेल्ली आसा. तशें उदेल्ल्यो आसात. आतां त्या उपरांत थोड्योश्यो कविता म्हजे मदें उदेल्यात. म्हळ्यार हें काम संपूर्ण जायना. नवे नवे अनुभव आमच्या सांगाता म्हाका मेळटाना कविताय बदलूंत आसता, ताचें रूप बदलूंत आसता. केदोळ म्हणसर जिनिसीस आसता. गुलजाराचें एक उतार आसा, तेदोळ म्हणसर कविताय शिजोनूच आसता. तुम्ही गुलजार सुगडास काढलो आणि गड्डी जाऊन गुलजाराच्या त्या एका उलोपाद्वारे तुमकां एक प्रेरणा मेळोन आनी की स्टडी उरपे तुम्ही बरल्यात म्हणून एकीकडे बरयतात. वय वय तो म्हणटा कविता आपली वाट सोदून वेता आपणाक. वय अशें म्हणटा आसतना एकल्यान कविता बरोवची न्ही, कविता आपणाची वाट वा आपणाची कितें आपणाक कितें सांगूंक आसा तीच बरोवन घेता म्हणल्यार एका अर्थार तो उलयता. हांगासर एका कवीचो अनुभव कितें आसा, ताची परिणती कितें आसा, भाशेची बांदावळ कितें आसा, ती कितली गरजेची ती सर. गुलजारान सांगलें उतार दोन नमुन्यांनी काणगेत. एक आमच्या मतीन ते कविता तो एक ती हांवें वडल सांगलें ती स्फूर्ती, दैवीक स्फूर्ती म्हणटा हांव, ती जाल्या उपरांत ती जर कशी वाळोवन येता तशीच आमच्या भितर ती कविता वाळोवन आसा. आतां एका विजान तुमकां अनुभव आसतलो ती ताच्या मुखारच येता. शब्द आपोआप देंवन येतात. आमी शब्द सोदीचे म्हणना, डिक्शनरीनी वचून शब्द सोदीचे म्हणना, शब्द दाकांच्या घोसां वरी देंवन येतात. पूण आमकां ह्या शब्दांची काय म्हणटा मायेत आनी अनुभव आसा जे आमकां कळीत आसा जे शब्द तेन्ना ते देंवन येतात. आमच्या मतीच्या डिक्शनरीन ते शब्द आसाचे. एक दुसरें एक बरी कविता फकत ती काय म्हणटा भूंय पडल्या तक्षण मुग्दाना, ती आपोआपीन मुखारून येता. म्हणजे हांवें कित्याक म्हळ्यार हर एका कवितेक एक नाजूक घांस आसता. तो घांस बरीच नाजूक वाचपांचे अनुभव त्या घांसीक सांपडटात आनी तेन्ना ती कविता वेगवेगळे अर्थ काणून मुखारसून येता. वेगवेगळे आतां तुमची एक कविता हांव कशी काण घेता, आनकलो कशी काण घेता, वेगळी वेगळी तशी ती कविता वेगवेगळे फांटे काणून मुखारसून येता. हांवें वडोल सांगलें जिणेचो अर्थ एक एकलो आसता. कवितेक तशेंच नवे नवे अर्थ मेळटात त्या त्या जिणेच्या अर्था प्रमाणे. आतां अशें म्हणटाना फकत एक कविता एक आयडिया कवितेन देंवोवची तें सारकें न्ही. ताका एक बांदावळ म्हूण आसता, ताका एक इमाज्यो म्हूण आसतात. इमाज्यो असो आसतात कवीच्या अश्यो आसा जे की इमाज्यो कवीच्या मतीन पयल्यो उक्त्यो जायचे. जशें एक चिंत्यान तुमी एका दोंगरार उबे आसात आनी सगळें जशें तुमच्या दोळ्या मुखार येता सकयलें वयलें सगळें दोळ्या मुखार उक्तें जाता. तशेंच कवीच्या मतीन पयलें त्यो इमाज्यो उक्त्यो जायचे. तेन्ना मात त्यो वाचपाच्या मतीन ती उक्त्यो जावंक साध्य आसा. देखून कविता म्हणटाना तुजे प्रास आसात, अंतरप्रास गरजात. फकत प्रास न्हय, अंतरप्रास आसात. विल्सनाची कविता वाचतना ताचे प्रास उणे आसात, भितरल्या भितर अंतरप्रास थोडेशे आसात. मेल्विनाची कविता, तुमची कविता, तुमच्यो कविते वरवीं चड विचार चडात तुमच्या कवितेन. त्या उपरांत रुपकां आसात, उपमा आसात, प्रतिमा आसात. ह्यो पुरो कवीन अनुभव करीचे. त्या उपरांत मात त्या कवितेंत ताणें घालून लोकांच्या वाचप्यांच्या मतीक त्यो तिकचे बरी करीचे. तेन्ना मात आतां हांवें थोड्योश्यो कविता म्हज्या मतीन छापून रावल्यात. कित्याक छापून रावल्यात? कवितेनी शब्द हबडयल्यात पूण कविता म्हज्या मतीन आसा, आत्मो आसा. कविता तश्यो मतीन उराची. देखून हांवें म्हणचें गुलजारान सांगल्या प्रमाणे कविता मुखार संत आसा. ताका एक रावना, बरी कविता रावना, ती मुखार संस येता. जरी बरी वळत येता. आडखळ्यो ज्यो आसात आतां वळ्याक ताळो दिवचो कोणें? फातरांनी. फातर ना जाल्यार वळ्याक ताळो मेळना. तशेंच कवितेक मदें मदें ह्यो फातर आसात.
चस ताळो दितात वाचप्यांच्या मतीक त्यो आपटातना ताका ताळो मेळटा. अखेरकडचे फुडें तुमकां तुमी तुमच्यो कविता सोडून तुमी जायत्यांच्यो कविता वाचल्यात. तुमी सगळे म्हळ्यार कन्नडांतल्यान इंग्लिशांतल्यान तुमकां बरो प्रभाव पडला. त्या कविता पैकी तुमकां दिसाय की आजून विसरूंक जायना तसली एक ती आनीक घट्ट बसल्या तुमच्या मतीन आनीक वस्तां तसली कशी कसली कविता आसा जाल्यार दयक आमच्या विक्षकां खातीर तुमी सांगितली. म्हाका मस्त थोड्योश्यो कविता म्हज्या मतींत आसात, म्हाका दोस्तात. पूण हांवें सांगची आतांची कविता ही म्हाका दोसिना, पूण एक चड प्रभावीक कविता म्हण हांव चिंता. म्हाका दुसऱ्यो इंग्लीश कविता आसात, कन्नडा कविता आसात. निजार अहमदाचें कुरेगाडू सर कुरेगाडू दसूनच आसा. बसावण्णाचें ती 2 आत्तां हांवें सांगिल्ली तें म्हाका दसूनच आसता. विल्सनाच्यो कविता म्हाका दोसतात, तुमच्यो कविता दोसतात. पूण एक कविता ती प्रभावीक कविता म्हळ्यार मेल्विन रॉड्रिगसाची हे रेवेन. ही कविता कित्याक हांव एक चड प्रभावीक कविता म्हळ्यार आमी जाणा आसा गल्फाच्या दुडवाचो प्रभाव आमच्या समाजाचेर मुख्य जावन आमच्या कोंकणी समाजाचेर कितलो पडला म्हण आमी जाणा. आनी एक कावीचें काम खालें, एक शस्त्रक्रिया पोस्टमार्टम करचें, विमर्श करचो, समाजाचो विमर्श करचो. मेल्विन केन्ना गल्फाक पावलो ताच्या उपरांत ती कविता ताणें बरयल्ली आसा. आनी हांव कित्याक हें चड प्रभावीक म्हणटा, म्हज्या एका इश्टान ती कविता वचून गल्फाक येच्या बदलाक बंबईंत ताच्या कुटुंबा सांगत जिणी सरिल्ली आसा. ताणें सांगलें म्हज्या कडेन ही कविता वाचल्या उपरांत हांवें सोडलें म्हजें गल्फाचें सपन हांगा हांवें बंद केलें. कित्याक तो म्हणटा गल्फान आमच्या समाजाक बरें केलां, तितलेंच पाड केलां. आनी हांव कित्याक ही प्रभावीक कविता म्हळ्यार आमची समाज गल्फाचेर चड अवलंबीत जावन आसली, बंदून आसली. आनी त्या वेळार ही कविता उदीवन आयिल्ली. त्या कवितेची 2 पंक्ती अश्यो आसात. ह्या रेवेन स्वास दिला, दितां गळ्या पास घाला. ह्या रेवेन मास दिला, दितां काळजा घास घाला. तूं दोनी सांगता, पूण एक परिस्थिती आमी खंय पावल्या तें तो त्या कवितेन सांगता. आनी बारीस एक कावी हांवें म्हणजे तो समाजमुखी आसा जे आनी समाज एक प्रतिनिधित्व करचे ताणें रेप्रेजेंटेटीव. तशें म्हणटना मेल्वी हांगा एक भारी प्रभावीक कवी जाला. आनी एक विशय ह्या कवितेंत, फकत त्या कवितेच्या विशया खातीर हांवें कविता पसंत करची न्ही. त्या कवितेंत हो ह्या व्हडलो विशय ताणें मिटरांनी कशें आटापून धरला. ह्या कवितेंत प्रास आसात, रुपकां आसात, इमाज्यो आसात, मिटर आसा. ह्या कवितेक संपूर्ण कवितेक कितें सकट जाय तें सकट त्या कवितेंत आसा. आनी आमच्या कोणेय एक कवी जावंक मन आसा, उर्बा आसा, देणे आसा म्हूण तांकां भोगता, तांणी ही कविता खंडीत जावन अध्ययन करीचें. हो बरें, आतां आमी आकेरकरच्या अंतर आसा. हांगासर तुमी जायतें काम केलां. फकत 3 कविता पुंजे न्हय, ताच्या भायर कविता ट्रस्टा सांगाता मेळोवन जायत्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन कविता पावचे परी, तांच्या तोंडार ती गळचे परी तुमी केला. हो वावर एका कुशीन आसतना आनी फुडें काव्य शेताक तशेंच साहित्याक तुमची सपनां कशीं आसात? कितें तुमी सपनयता तुमकां? हांवें एक सवाल तुमकां विचारचें जर आमच्या कोंकणी काव्याक गिरायक कोण, मार्केट कोण आसा, खंयची मार्केट आसा, हें एक व्हडलें सवाल. समा पळोवचें तर कोंकणी लोकां मदें आनी कोंकणी काव्या मदें एक दोरस आसा. हांगा चिंकीर ना, त्या कुशीन पाशार जायना. कविता ट्रस्ट मस्त प्रयत्न करना आसा. तशेंच आमच्यो हेर आतां काव्य पोएटीक जावन दी हेर संस्था आसात, प्रयत्न करना आसात. हांवें सांगचें म्हळ्यार आमची कोंकणी समाज
कवितेच्या सुखांतून वंचित जाल्या. जर कवितेचें सूख आमच्या कोंकणी समाजाक मेळिल्लें तर आज बहुशा एक मॅट उंचायेक आसती म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार कवितेक ते गूण आसात. आनी एक सवाल, कोंकणी कवितेक आमच्या कोंकणी कवितेन समाजांतून प्रभाव घेतला. एक समाज आमच्या कोंकणी समाजाक आतां म्हज्या कवितेक समाजाक वस्त जालें सारकें. केन्ना आमच्या कवितेचो प्रभाव समाजार पडटा, ऑपोजीट कित्याक जायना? हाका वावराची गरज आसा. आज तूं कितें करनासाय तें एक त्या वावराक एक पुराक म्हण येता. आमची कविता लोकांक पावची. आज टॅक्नॉलॉजी वरवीं जालां कितें म्हळ्यार फकत ल्हान 2 पंक्त्यो लोक वाचता, घडयेन वाचता, जावं दी त्यो कोंकणीच्यो वाचून दिता. कोंकणी कवितेंत कसलें बळ आसा, कसली सकत आसा लोकांक पावून दी. आज सरकाराच्या वा टॅक्नॉलॉजी तांत्रिकते वरवीं वॉट्सॲप सगळ्यां कडेन आसा खंडीत जावन. तशें म्हणटाना कोंकणी कविता लोकांक पावोवंक एक वाट आसा, बरी कविता. आनी जो हांवें फाटल्या सुमार 1 वर्सांत ज्यो आसा तुवें करचें साधन ताका एक पुराक म्हण येता. एक उदाहरण दिवचें तर बायबलांत आमी वाचता जेजू लोकांक मेळोंक गेलो, मागीर लोक ताच्या ससीन आयलो. पिडेस्तांक मेळोंक गेलो, मागीर पिडेस्त आयले. लोक खंय आसा थंय गेलो. एक सवाल आसा वॉट्सॅपांत फेसबुकांत कविता येवचें साहजिकी म्हण हांव म्हणटा येचें, बरी कविता येयचे. पाड कविता मान काडीची जाल्यार बरी कविता चड आनी चड प्रकट जायचे. कित्याक म्हळ्यार जर म्हजी कविता फकत बुकांत उरता कितल्या जाणांक ती पावता? केन्ना ती कविता आयचें माध्यम काणून चड लोकांक पावता, तांतलें सत्व चड लोकांक मेळटा, तेन्ना कविकी धादोसकाय लोकांक ताचे तावन वाचप्यांक ताचे तावन खाल म्हूण एक मेळटलें म्हणलें म्हाका भोगचें. ह्या खातीर हांव चिंता कविता ट्रस्टान करचो वावर व्हड म्हत्वाचो. तूं कितें करताय थंय व्हड म्हत्वाचो. म्हाकाय आतां हांव म्हज्या कामांत इल्लें चड व्यस्त जावन आसा कित्याक एज ए फायनान्शियल एडवायजर. पूण आनी मुखल्या वर्सांनी म्हाका कोंकणी काव्य क्षेत्रांत बरो वावर करूंक मन आसा. तें बेगीनच हांव सुरू करतां. भोव बरें, तुमचें तावन ही उतरां आयकूंक खुशी जाली. कित्याक म्हळ्यार आज एका बरोवप्यान कवीन फकत आयच्या खातीर बरोवन कांय फायदो ना. ताणें 10 वर्सां उपरांत आमचें भविश्य कितें आसा जें म्हण आमकां भोगता त्या दिशेन आमी काम करूंक आसा. फकत आज बरोवन म्हजें जालें म्हळ्यार जायना. म्हज्या मुखल्यांक कितें हांव दिवंक शकता गे म्हणलें आसा जाल्यार त्या भशेन आमचो वावर आसा जाल्यार खंडीत जावन फुडें आमकां बरें भविश्य आसतलें म्हणून सांगून इतलो वेळ हांगासर एंड्रू एल्डिकोना तुमी आमच्या सांगात आसून तुमचे जायते विचार कविते विशयांत, जिणे विशयांत, जिणेच्या संघर्शा विशयांत आमच्या मुखार तुमी वांटून घेतल्यात. आनी कविते विशयांत जायतें बरेंपण जाता आनी बरेंपण जावंक साध्य आसा म्हणलें आमच्या मतीन घाला. खंडीत जावन अशें जावं दी म्हण आशेता. आनी ह्या कार्याक हांगासर हजर जाल्ल्याक तुमचो वेळ आमच्या खातीर दिल्ल्याक सगळ्यांच्या नांवी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आनी तशेंच हें कार्यावळ पळयल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें. देव बरें.